सावड्डेतल्या पिगरी फार्माच्या पोवणे वेळार थळावे आणि फार्माच्या दोनयामदीं व्हडलो उतरांचो वाद जालो। ह्या फार्मांतल्या घाणयारे उदकाची प्रक्रिया करिनासतना उक्ताडार सोडिल्ल्याचो प्रकार उजवाडाक आयलो। ह्या घाणयारे उदकाक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा, देखून संबंधितांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। उपरांत तपासणीचो अहवाल तयार केल्या उपरांत गरजेची फुडली कारवाय करतले अशें आश्वासन संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दिलां। आयज आमची गांवांत पिगरीची इन्स्पेक्शन आसलें आनी इन्स्पेक्शनाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट, काली पंचायत आनी उरले सगळे मंडळ जे आसा, निर्वाचित सरपंच बबन गांवकर हे तेंचे मंडळ सगळे येयल्ले। आनी आयज इन्स्पेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आमकां सगळ्यांच्या मेन सपोर्ट मेळ्ळा म्हणटो आमदार आलो। जेन्ना पुलीस येयले, सगळे येयले, लोकांक खंय तरी भंय दिसलें की आयज कितें जावपा आसा, कितें जाता काय म्हणून। पूण जेन्ना आमदार खुद्द हांगसर इन्स्पेक्शनाक येयलो, तेणी पयलीं म्हळ्यार जे ऑथॉरिटी जे येयल्ले हांकां तेणें कशें कितें करपा तें मेन तरेन सांगलें आनी आमकांय खंय तरी सांगलें की लोकांक आश्वासन दिलें की तें हो इश्यू जो आसा तो आपूण CMा फुड्यान वयतलो, CMा फुड्यान वचोन हो इश्यू जो आसा आपूण योग्य रितीन सॉल्व करतलो। जेन्ना आमी तें इन्स्पेक्ट केलें तेन्ना खरेंच आमकां आंगार काटी फुल्ले, म्हळ्यार अशी वीट येयली की पांय सुद्दां घालपाक आमकां वीट येताली। कित्याक कारण डुकराचो वेस्ट जो आसा हो ओपनली सगळे आनी वेस्ट इतलें आसा की त्या जाग्यार खंयची सायडीच्यान म्हणून ही व्हडली एरिया जी आसा पिगरी सगळी सायडीच्यान सरावंडींग सगळी एरिया जी आसा वेस्टान भरले कडेन आसा। आतां इन्स्पेक्शन जें जालां हें इन्स्पेक्शन सगळी ऑथॉरिटीजांनी दोळ्यांनी पळयलां। आतां आमी फकत एक हें आसा की ते कशी रिपोर्ट आसा कशी दितले ते। पूण आमकां भाऊन जे आमगे आमदार जो आसा हेणी जो आश्वासन दिलां दिसता की हें खरी बॅटल जें आसा हें आमी आतां लडटा सगळे लोक, म्हळ्यार अशें जगावे की मरावे असो हो सद्या प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा। आनी आमकां लागून न्हू जाल्यार बारकी भुरगीं सुद्दां ते वास जो येता हो दिसभर वास येता, घाण जी आसा ही डायरेक्ट उदकां वेस्टूच आसा डायरेक्ट व्हाळांत सोडले कडेन आसा, तेका आनी कांय हेच ना। नांवां लागून थंगसर जे सिवेज प्लांट म्हणून नांवां लागून आसा, उरले सगळे नांवां लागून आसा, पूण खरो जो वेस्ट आसा हो ओपनली सोडले कडेन आसा। आनी हेका लागून आमगे गांवां आमकां खरें म्हणल्यार रोग जो आसा हो पसरपाची सद्या शक्यता निर्माण जाल्ले कडेन आसा। तशेंच आतां चवथ येवपा आसा, म्हणल्यार चवथी आतां आमी गणपती पावपाचे काय ते आतां अशें दवरपाचे काय की सद्या आमकां व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर आसा आनी जेनिफर फॉर्म हेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह डॉक्टर सांगता हे ट्रिटेड वॉटर आमी हांगसर सोडले आसा, खूब अशे नळ केल्ले आसा तेणी पायपलायन करून हे ट्रिटेड वॉटर सोडले आसा। हे ट्रिटेड वॉटर काय कितें वॉटर ते गोवा हेडे आमगेले गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पळोवपाचें आनी हे डायरेक्टली नाला वयता, हे तेंगेलोच स्टेट हेजो जेनिफर फॉर्माचो डॉक्टराचो हे आनी हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा ऑफिसर येयल्ले आसा तेणी हे सारकें हँडल करून घेवचें आनी हेजेर फोटो घेवचो, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करचें। आनी हो पळय परत नाला आसा हो सेकेंड हे पळयता ते तुमी 1% आनी 99% आहा ते पिगऱ्या थंय आसा। अशेंच ते ट्रिटेड करून सगळ्या वाड आसा पळय नाला आसा ते सगळे ट्रिटेड करून सोडले आसले। प्रयत्न चालू आहा की ही पिगरी आमकां हांगसरल्यान धाडपाची। त्या खातीर आमी फाटीं एक प्रोटेस्ट करून सगळ्यांक जागृत केल्ले आनी जागृत करून आमी दाखयलें की आमी सगळे कश्टीकार एक आसात आनी ही पिगरी वचपाक आमी समर्थ धाडपाक समर्थ आसात। आमदारान आमकां सांगला, डिपार्टमेंटा वांगडा फिरोन आमदारान कितें सांगला, डिपार्टमेंटाचे कशे कशे रिपोर्ट आसा ते तयार करा, तुमचें कितें काम आसा ते करा म्हणून सांगला। आनी फुडें आमदारा कडसून आपल्या कडसून कितें जाताले प्रयत्न ते आपूण करता म्हणून सांगला। आनी आमकां खरेंच आशा आसा आमदारा कडसून की ते आमचें काम हे जाग्यार उडयतले, ही आमचें सोल्युशन आसा तेजेर काडटले ते आनी आमकां हे प्रॉब्लमांतल्यान फुडें मुखार हे करतले, सॉर्ट आवट करतले।